गोंयांत हालीं तेंपार फारपेट सारकिल्ल्या प्रकरणांनी वाड जावपाक लागल्या। गोंय आतां बिहार राज्य जावपाच्या वाटेर आसा। फाटल्या म्हयन्यांत मडगांवां फारपेटीचो प्रकार घडिल्लो। आतां असोच प्रकार कुंकळ्ळेच्या नेसाय वाठारांत घडला। वट्ट 3 फावटी घराचेर फारपेट केल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या। संपत्तीच्या वादांतल्यान हो फारपेट जाल्ल्याचें उक्ताडार आयला। ह्या प्रकरणा वयल्यान मायणा कुडतरी पुलिसांनी 3 जाणांचेर गुन्यांव नोंद केला। फुडलो तपास सुरू आसा। काल राती मुगाळी नेसाय हांगा वन्सी फेर्नांडीस हाच्या घराचेर 11च्या दरम्यान अचकीत गोळीबार जालो। हातूंत भितर 3 गुळयो जाल्ल्यो ज्यो जाच्या घराक लागल्यो आनी ताच्या घराची थोडी नासधूस जाली। ह्या प्रकरणात मायणा कुडतरी पुलिसांनी निलेश वेर्णेकार आनी 2 अज्ञाता विरुद्ध IPC सेक्शन 336 आनी आर्म्स एक्टा अंडर गुन्हो नोंद केल्लो आसा। सध्या निलेश वेर्णेकार आनी ते 2 अज्ञात हे फरार आसात अशी माहिती मायणा कुडतरीचे पुलीस निरीक्षक अरुण देसाय हांणी दिल्ली आसा। ह्या वादाचें कारण म्हणल्यार जो वन्सी फेर्नांडीसाच्या घरा मुखार जो एक प्लॉट आशिल्लो तो डेव्हलप करपाक घेतिल्लो आनी ताका लागून वन्सी फेर्नांडीस कोर्टाक गेल्लो। कोर्टाक गेल्ल्यान त्या रागा कारणान निलेश वेर्णेकार हाणें ताचेर गुळी झाडली अशी माहिती पुलिसांनी दिल्ली आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव मालकाडीकर।